बारी त्याचा हात चोळला फटाके कितें जावंक ना हय अशें कितें मुन्सिपाल्टीन पळोवपाक जाय ती उदय सांगतालो की हांगासर चेडो भितर सरला आनी कपचो पडलो म्हणून। दिवचलच्या बाजारात आशिल्ल्या पालिका इमारत प्रकल्पाची सध्या सामकी वायट दशा जाल्ली आसा। सुमार 44 वर्सां पयलीं म्हळ्यार 1980 ह्या वर्सा बांदिल्ल्या ह्या प्रकल्पाची सध्या दिसान दीस दशा जायत आसा। हो प्रकल्प सामको कमकुवत जाल्लो आसा। 8 वर्सां पयलीं ह्या प्रकल्पाच्या पाख्याचो स्लॅब कोसळटालो। ताचे उपरांत पालिकेन ताची दखल घेवन ताची दुरुस्ती केली आनी उपरांत स्लॅब कोसळपाचो प्रकार बंद जाल्लो। आतां परत एक फावट हे इमारतीक स्लॅब कोसळपाची पदवत लागिल्ली आसा। हे इमारतींतल्यान भायर सरपाक जो जिनो बांदला त्या जिन्याचो स्लॅब कोसळपाचे प्रकार घडत आसा। ताका लागून ह्या जिन्या पोंदाक जे वेवसाय करतात ते दुकानदार तशेंच बाजारांत येवपी ग्राहकां मदीं भंय उप्राशिल्लो आसा। एखाद्या वेळार जर ह्या स्लॅबाचो कुडको पडपाची तकलीर पडत जाल्यार वायट घडणूक घडपाची शक्यता न्हयकारूं येना। ताका लागून ह्या जिन्याची बेगोबेग दुरुस्ती करची अशी मागणी दुकानदार तशेंच ग्राहकांनी केल्ली आसा। मजगतीं ह्या जिन्याक तेंकून आशिल्ल्या एका दुकानाच्या बिमाचो स्लॅबाचो कुडको कोसळून पडपाचो प्रकार शुक्रारा राती घडलो। जेन्ना हो कुडको कोसळ्ळो तेन्ना तेच वेळार थंय एक 3 वर्साचे भुरगे आशिल्ले। मात नशिबान हे भुरगे वाटावले अशी म्हायती कांय दुकानदारांनी दिली। पालिकेन हाची गंभीर दखल घेवन ह्या समस्येचेर उपाय येवजण करची अशी मागणी दुकानदार आनी ग्राहकांनी केल्ली आसा। मजगतीं जो सद्याचो जो
जिनो धोकादायक अवस्थेत आसा तो मोडून थंय नवीन जिनो बांदपाचो पालिकेचो प्रस्ताव आसा. 1.5 म्हयन्या पयलीं पालिकेच्या मार्केट समितीची मिटींग जाल्ली. ते मिटिंगेंत हो विशय चर्चेक आयिल्लो. हो जिनो मोडून थंय नवो जिनो बांदचो असो ह्या निर्णयाचेर पालिकेन थाराव घेतिल्लो आसा. मात ह्या जिन्यापोंदा जे सद्या वेवसाय करतात त्या दुकानदारांची वेवस्था केले बगर हो जिनो मोडपाक मेळचो ना. ताका लागून आतां पळोवचें पडटलें पालिका हाचेर कितें उपाय काडटा ते. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.